नमस्कार. लंच टाइम बुलेटिनान येवकार. हांव संजना काणीकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. फाटल्या वर्साचे तुळेंत अंदू देंवले डेंग्यूचे दुयेंती. दोतोर कल्पना महात्मेची म्हायती. लोकांनी दवरचो आपलो सरभोंवतणचो वाठार नितळ. दोतोरान केलें आवाहन. गोंयांत ब्रेस्ट कॅन्सराच्या दुयेंतींनी जाल्या वाड. बायलांनी जावचे सतर्क, वेळार करून घेवचे स्क्रीनिंग. दोतोर केदार आनी रेश्मा फडतेन केलें आवाहन. एफडीएन केल्ले कारवायेंत 21,667 किला परस चड अन्न पदार्थ केले नश्ट. नेम मोडप्यांक 1,65,000 रुपयांचो दंड. एग्रिगेटर आयलो म्हूण टॅक्सीकारांक ना कसलेच लुकसाण. वेल्यान चड भाडी मेळटली, सांगता येरादारी खात्याचो संचालक परिमल अभिषेक. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन जीएमसी कचकीत दिली भेट. कॅज्युअलिटीच्या मुख्य वैजकी अधिकाऱ्याक केलो निलंबीत. दुयेंतींचेर दुर्लक्ष केल्ल्यान केली कारवाय. मराठी राजभास जावचे खातीर निर्णायक लढो करतले सुरू. संकल्प पूर्ण जाय मेरेन बस स्टँडांत सुशागाद, सांगता सुभाष पेलिंगकार. आता खबरो विस्तारांत. आता सगळ्या पिराय गटांतल्या बायलां खातीर एक म्हत्वाची बातमी. राज्यांत ब्रेस्ट कॅन्सराच्या दुयेंतींनी बरीच वाड जायत आसा. ते खातीर बायलांनी सतर्क रावन स्वताचें स्क्रीनिंग करून घेवचें, जेणे करून वेळार उपचार घेवपाक बरें पडटलें अशें आवाहन दोतोरांनी केलां. पळयात खासा रिपोर्ट. संवसारभरात 1200 ते 1500 वेगवेगळ्या प्रकारचे कॅन्सर आसात. मात गोंयांत ब्रेस्ट कॅन्सराचे दुयेंती चड मेळपाक लागल्यात. गोंय सरकाराच्या स्वस्थ बायला स्वस्थ गोंय ह्या उपक्रमा अंतर्गत केल्ल्या स्क्रीनिंगात ही बाब उक्ताडार आयली. आता मेरेन 2 फेजींनी बायलांचे स्क्रीनिंग जाला. पहिल्या फेजीत 1,11,980 बायलांचे स्क्रीनिंग जाले. तातूंत 58 बायलां मदीं ब्रेस्ट कॅन्सराची लक्षणां दिसून आयली. जाल्यार दुसऱ्या फेजीत 46,700 बायलांची चाचणी केली. तेन्ना 12 बायलांक ब्रेस्ट कॅन्सराची लक्षणां मेळ्ळी. ह्या सगळ्या बायलांचेर जीएमसीत उपचार सुरू आसा, अशी माहिती दोतोर केदार रायकर हांणी दिली. Importance of breast cancer is everybody should know. It's very, very important, as we are seeing there's a very steep rise in the cases of breast cancer all across Goa. On an average, the different types of cancers in Goa are between 1,500 or 1,200 to 1,500. So one of the major important component is also patients suffering from breast cancers. In the first phase, we have screened around 1,11,980 ladies in the first phase, and we had got around 58 breast cancer positive through this abhiyan. And in second phase, we had screened over 46,700 ladies, and we have got 12 positive. So this shows that we are detecting breast cancers through the screening program. My only request to all the ladies who are about 25 and 30 and over this to do regular self-breast examination, and also you can go to the nearest health facilities. All primary health centers, we have got facilities for screening for ब्रेस्ट कॅन्सर्स. सगळ्यांक हांव एक मागणी करता की तुमच्या लागींच्या हेल्थ सेंटराचेर वचून तुमचे स्क्रीनिंग करून घेयात फॉर ब्रेस्ट कॅन्सर. बट येस, ओवरऑल द ब्रेस्ट कॅन्सर नंबर्स अशे वाडिल्ले आसा. वाडट्या ब्रेस्ट कॅन्सराचो आंकडो पळयलो जाल्यार बायलांच्या भलायके विशीं आडनदर करून चलचें ना. 25 ते 30 वर्सां पिराये गटांतल्या दर एका बायलेन ब्रेस्ट कॅन्सराची लक्षणां जाणून घेवन स्वताची चाचणी करप तितलेच गरजेचें आसा. गोंयांत दर एका प्राथमीक भलायकी केंद्रांनी ब्रेस्ट कॅन्सराची चाचणी करपाची सुविधा उपलब्ध आसा. तेन्ना मुजरत सगळ्यांनी हाचो लाव घेवपाचें आवाहन दोतोर रेश्मा फडतेन केलें. सेल्फ ब्रेस्ट एक्झामिनेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. दर एका बायलेन ते करपाकूच जाय. ती जावं चली जेका आपली मासीक पाळी सुरू जाल्या तिणे करपाक जाय, प्रेग्नंट लेडीजांनी करपाक जाय, ज्यांची मासीक पाळी बंद जाल्या आमी ताका मेनोपॉजल फिमेल्स म्हणटा तेंच्यांनी सुद्दां करपाक जाय. सो सगळ्या बायलांनी सेल्फ ब्रेस्ट एक्झामिनेशन करप व्हेरी इम्पॉर्टंट. ते केन्ना करप? प्रत्येक म्हयन्याक करपाक जाय. सो जेन्ना जी बायलेक मासीक पाळी सारकी रेग्युलर येता ते बायलेन ते प्रत्येक म्हयन्याचे 4थे ते 5वे मासीक पाळयेच्या दिसा करपाकूच जाय.
सो त्या टायमार कशें आसता आपल्याक ते फील करपाक बरें पडटा जर तर कितें गांठ आसा गूट आसा बी जाल्यार बरें पडटा मेन बेस्ट टायम म्हटल्यार जेन्ना आमी न्हांवपाक वयता तेन्ना ते करपाक जाय ओके सो जेन्ना आमची स्कीन स्लिपरी जाता शाबण लायल्या उपरांत तेन्ना आमकां कितें मास बीन आसा गूट बीन आसा जाल्यार चड करून फील जाता आनी एग्जामिनेशन करता तेन्ना तुमी आपली बोटां टिप्स यूज करप ना तर आपले हातीचे 3 फिंगर्स आसता तेजे फ्लॅट पोर्शन अशें यूज करून चॅक करपाक जाय सो दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन अशें न्हू की तुमी प्रत्येक फावटी करता तेन्ना तुमकां गुटां मेळटली पूण कशें आसता प्रत्येक म्हयन्यान आपल्यान केलें जाल्यार आपल्याक स्वताचे ब्रेस्ट कळटा की कशें आसा सो कदाचित जर तर एक 6 म्हयन्यांनी तुका जर तर कसले गुट बारीकशे सुद्दां आसले जाल्यार ते तूं रोखडेंच धरूं शकता सो त्या खातीर सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन व्हेरी इम्पॉर्टंट गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आशवेकार. अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्या धडक कारवाईक लागून बुरशेपणां करपी हॉटेल वेवसायिकां मदीं भयाचें वातावरण आसा. केन्ना एफडीए येत आनी कारवाय करीत हाचो नेम ना. फाटल्या वर्सा एफडीएन केल्ले कारवायेंत 21,667 किला परस चड बेसळ आशिल्लें अन्न नश्ट करून 1,65,000 रुपयांचो दंड दिला. बुरशेपणा आनी भेसळ आशिल्ले अन्न पदार्थ विकप्या आड एफडीएन धडक कारवाय सुरू केल्या. हे मोहिमेखाला आतांमेरेन नावेली, कोलवा, बार्देस, सांगे, फोंड्या, कलंगूट, मडगांव, मुरगांव, दिवचल, म्हापशें, करसवाडो, गोवा वेल्ला, पर्रा, पियण, शिवोली आनी हेर वाठारांत एफडीएन धडक कारवायो केल्यो. ह्या कारवायांनी एफडीएन कांय आस्थापनां बंद केली जाल्यार कांय आस्थापनांचेर दंडात्मक कारवाय केल्या. एफडीएन केल्ली कारवाय कॅमिकल घालून पिकयल्ली 3,590 किल केळी नश्ट केली. कितलेशेच दीस सांठोवन दवरिल्ली तांतयां आनी चिकन नश्ट केलें. 50 किल काजूय जप्त केल्यो. 640 किल आंबे जप्त केले. प्रक्रिया केल्ले मसाले, खोबरें आनी कँडी धरून 17,787 किल वस्तू जप्त केल्यो. कांय आस्थापनां सील केली जाल्यार कांय FSSAI नोंदणी निलंबीत केली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत कोरोनाचो हुस्को वाडला. फाटल्या 24 वरांत गोंयांत कोरोनाचो आनीक एक दुयेंती वाडला. ह्या एका दुयेंती सयत गोंयांतल्या सक्रिय दुयेंतींचो आंकडो 9 पावला. 2 जाण बरे जाल्ल्यान तांकां हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज दिला. जाल्यार देशांत 5,755 सक्रिय दुयेंती आसात. हुस्क्याची गजाल म्हळ्यार फाटल्या 24 वरांत 4 जाणांक मरण येयलां. काल मुख्यमंत्र्यान एक स्टेटमेंट दिल्लो आनी तितून तेणें सांगलेलें गोंयान कोविडा बाबतींत भिवपाची गरज ना पूण जी नॅशनल सेंट्रल गव्हर्मेंटाची जी वेबसायट आसा त्या वेबसायटीचेर जेन्ना कोविडाची जी आंकडेवारी येता तितून भितर सद्याक दाखयता गोंयान 9 केसीस ज्यो आसात त्यो एक्टीव आसात आनी फाटले 24 वरांत एक केस गोंयान वाडलेली आसा आनी त्याच बरोबर ज्यो 2 केसीस आसात त्यो ऑलरेडी डिस्चार्ज जाल्ले आसात आनीक हो जो डेटा आसा हो डेटा सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या पोर्टलाचेर आसा पूण जेन्ना आमी गोंयच्या डायरेक्टरा कडेन हेल्थ डायरेक्टरा कडेन जेन्ना आमी संपर्क सादलो तेन्ना तेंचें अशें म्हणणें आसा की गोंयान तितके मेजर अश्यो केसीस आजून पर्यंत तरी ना आनीक ह्यो ज्यो केसीस आसात त्यो मायनर केसीस आसतल्यो अशें आमकां जो हेल्थ डायरेक्टर रुपा नायक आसा तिणें सांगलेलें आसा. सो म्हत्वाची बातमी म्हटल्यार जी हेल्थ पोर्टल जी आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटाची जी हेल्थ वेबसायट जी आसा त्या वेबसायटीचेर सद्याक गोंयान 9 केसी एक्टीव दाखयतात. सो हितून कोविडा बाबतींत समज आनी कितें मेजर अपडेट येता जाल्यार ती आमी तुमचे मुखार घेवन येतले. तो पर्यंत पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. टॅक्सी एग्रिगेटरान गोंयांत येवन धंदो करचो अशें आमकां दिसता. एग्रिगेटर आयलो म्हूण ताका भायल्यान टॅक्सी हाडून त्यो चलोवपाक मेळच्यो नात. गोंयांत रजिस्टर आशिल्ल्यो टॅक्सी ताका घेवन त्यो चलोवच्यो पडटल्यो. हातूंत टॅक्सीकारांक कसलेंच लुकसाण ना. वेल्यान तांकां चड भाडी मेळटली आनी तांचो धंदो वाडटलो अशें येरादारी खात्याचो संचालक परिमल अभिषेक सांगता. टॅक्सी एग्रिगेटर गोंयांत हाडपाचो आमचो विचार आसा. एग्रिगेटर आयलो म्हूण गोंयच्या टॅक्सीकारांचो धंदो कमी जावचो ना, वेल्यान तो वाडटलो अशें येरादारी खात्याचो संचालक परिमल अभिषेक सांगता. तशेंच एग्रिगेटर आयलो जाल्यार ताका भायल्यान टॅक्सी हाडपाक मेळच्यो नात. ताका गोंयच्योच टॅक्सी घेवन त्यो चलोवच्यो पडटल्यो अशेंय अभिषेकाचें म्हणणें. आयकात ताचें म्हणणें. अगर आप गाइडलाइंस एक बार अच्छा से देखने से उसमें 4th सेक्शन में कंडीशंस फॉर ऑपरेशन ऑफ द एग्रीगेटर्स. Okay. So if any aggregator who takes a license and wants to do in business, we have put some terms and conditions on that aggregator. Okay.
तो सेक्शन 4 में आप देखने से सेक्शन 4 में आई और ई वो 2 लाइंस आप देख सकते हैं अगर आपके पास गाइडलाइंस का कॉपी होने से। तो उसमें क्लियरली लिखा है कि दैट दे कैन ओनली यूज टैक्सीज विच आर registered as tourist taxis with STA or RTA permission from the state of Goa. Okay. तो मतलब very clearly guidelines में mention किया है कि that only Goan taxis can be used by the aggregators. Okay. दूसरा पॉइंट है कि सिर्फ और सिर्फ TSP बैच ड्राइवर्स को यूज कर सकता है, वो भी वो कंडीशंस में लिखा है। Okay. तो PSV बैच गोवा मोटर व्हीकल रूल्स के हिसाब से देते हैं। Okay. तो कोई भी एग्रीगेटर हो वो सिर्फ गोवन टैक्सीज को यूज करना है और गोवन ड्राइवर्स को ही यूज करना है एग्रीगेशन में। Okay. तो देयरफॉर इसमें ऐसा देयर इज नो नीड टू हैव दिस फियर कि दैट कोई बाहर से आके हमारा बिजनेस को लेके जाएगा। Okay. उल्टा दे विल प्रोवाइड मोर बिजनेस। को एक एग्जांपल मैं देता हूँ, आप मान लीजिए स्विगी और जोमेटो है, हाँ. तो आप बताइए कि वेदर स्विगी एंड जोमेटो हैव टेकन ओवर एनी रेस्टोरेंट्स बिजनेस? No, Okay. they have only given more business to restaurants because restaurants traditionally they are only serving their customers who are sitting and eating in the restaurant. But with Swiggy and Zomato, they are also able to serve the customers online by sending out deliveries. Yes. So similarly, जब aggregator और app होता है, उन लोगों को और ज्यादा bookings मिलेगा क्योंकि more people will start using it. और हम इसमें एक 3G मॉडल हम बोल रहे हैं इसको। इसमें गोवन टैक्सीज है, गोवन ड्राइवर्स है और गवर्नमेंट फेयर्स है। Okay. सो देयरफॉर ड्राइवर्स का टैक्सी ऑपरेटर्स का बिजनेस और बढ़ेगा और ऐसा एक डर नहीं रखना है कि दैट बाहर से कोई आके हमारा बिजनेस लेके जाएगा। ये वेरी वेरी दिस इज यू नो बिकॉज दे हैव नॉट read it properly, probably such kind of a misunderstanding has come. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। JCCI वुमन वेगान ॲप एग्रिगेटर टॅक्सी खातीर काडिल्ल्या मार्गदर्शक तत्वांक तेंको दिला। बायलांच्या सुरक्षे खातीर ॲप बेस्ड टॅक्सी आसप खूब गरजेचें। अशें जालें जाल्यार टॅक्सी ऑपरेटर थळावे आनी पर्यटकांक ताचो फायदो जातलो। तशेंच भारतांतल्या सगळ्या राज्यांनी ॲप बेस्ड टॅक्सी आसात तश्यो गोंयांतूय जावच्यो अशें JCCI वुमन विंगाच्यो अध्यक्ष आशा आरंदीकर हिणें सांगलें। We are everybody is talking about having app-based taxi in Goa, right? And we as women, we face a lot of problem. So that is why we got these women from different fields, different age groups today to voice their feelings as to why we actually need an app-based taxi in Goa. Because when every state, every union territory can have it, why not us? Okay, so madam, there is 2 apps in Goa already. So what do you like to say on that? What is your feedback on that? No, see, they are there definitely. They are helpful as well. But I think what we need is a bigger network. Because Goa is spread across south, north, everywhere, Vasco, Ponda. So we need a bigger network because our population is also increasing. Like I said, even now women are going to work in all shifts. There is hospitality, there is tourism. So we need a bigger network so that everybody has a cab available on their fingertips. Madam, you might be used that Goa Miles or that Goa Taxi app you had used. How would be your rating for this app? They're quite good. Only thing is sometimes it's very difficult to find because at times probably because they are lesser in numbers, so it's very difficult to find them many times. So that is the only challenge that we are facing. It's not just available every time we want to book at any time of the day. Like my daughter, if she goes to some friend's place in the night and she wants to come back, we have to go and pick her up because it's not available at that time. So I think it's just the quantity. If we increase the volumes, perhaps it could be good. And the aggregator could be anybody. It's not just we are not talking about any app like Ola, Uber. It could be a Goan app also. But the taxi volume should be very high so that we can get a taxi whenever we want. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी गोंय वैजकी महाविद्यालयाचो मुख्य वैजकी अधिकारी दोतोर रुद्रेश हाका निलंबीत केलो। दुयेंतींचेर दुर्लक्ष केल्ल्यान ह्या दोतोराचे निलंबनाची अर्थ काडल्या अशें कळटा। शेनवारा भलायकी मंत्र्यान गोंय वैजकी महाविद्यालयांत अचकीत भेट दिली तेन्ना दोतोराच्या निलंबनाचो आदेश काडपाक सांगलो। उलोवपाक सारकें रित येना
आता प्रेसाचो एक मनीस आयल्लो इंजेक्शन मागपाक, यू कॅनॉट गायड हिम प्रॉपरली. यू लर्न टू कंट्रोल युअर टंग. यू आर अ डॉक्टर. Don't force me to act. Put your hands out first when you're standing in front of me. I generally don't lose my cool. But you have to behave yourself. However much you're loaded, you will talk properly to the patient. And guide the patient. Urban health center and चल, हांगा चल म्हण. तू कित्याक रावला हांगा मागीर? कित्या खातीर जॉब घेता गव्हर्मेंटान? उलोवपाक रीत आसूंक जाय तुका. तूं डॉक्टर तूं. मास्क काड पयलीं, म्हाका तोंड पळोवंक जाय तुजें. सांबाळून. But you have to behave yourself. However much you're loaded, you will talk properly to the patient. And guide the patient. Urban health center and चल, हांगा चल म्हण. तू कित्याक रावला हांगा मागीर? कित्या खातीर जॉब घेता गव्हर्मेंटान? उलोवपाक रीत आसूंक जाय तुका. तूं डॉक्टर तूं. मास्क काड पयलीं, म्हाका तोंड पळोवंक जाय तुजें. सांबाळून. एका सस्पेन्शन ऑर्डर काड. And kick him out from here. These doctors don't understand unless you understand you're here to serve humanity. You're not here with your bloody ego. I am telling you what I'm saying. You're not authorized to speak when I'm speaking. You please go. Dusra CMO gala, I'll issue the note for suspension. Eka bahar kaad hangacha. As the MS, you please see that he is not here on duty today. Send him home just now. You just understand one thing. You're dealing with me. I am telling you, first learn to shut up when I'm talking to you. You can be anything. You want to file a case, go and file a case. But I am telling you, you're suspended from right now. And you go when the investigation starts to give you explanation. That time I will consider whether I want to take you back or not. गोंयांत दिसान दीस गुन्यांवाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. बाटल्यांतले फर्नांडीस बेकरी लागसारच्या एका घरांतलो फोन आनी पयशे चोरपी चंद्रकांत केनावडेकार ह्या आरोपीक पणजी पुलिसांनी 24 वरां भितर अटक केलो. ताजे कडल्यान चोरिल्लो मोबायल फोन आनी रोख रक्कम जप्त केली. केनावडेकार हो सराईत गुन्यांवकार आसून ताचेर पोरणे गोंय पुलीस स्टेशनांत गुन्यांव नोंद आसात. जाल्यार पणजी पुलिसांनी कांपाल लागसार धाड घालून 27 वर्सांचे युवराज कर्डे हाका अटक केलो. ताजे कडल्यान पुलिसांनी सुमार 1 लाखांचो गांजो आनी ताची गाडी जप्त केली. 2 दीस फाटीं म्हणजेच 4 जुनाक भाटले हांगासर भाड्याच्या रुमान रावपी एकट्यान पणजे पुलिसीक कागाळ केल्ली की तांच्या घरान चोरी जाल्या आनी एकूण 19,000चे जे आसा ती तांच्या घरान चोरी जाल्या. त्याच प्रमाणे 9,000चे जे आसा ते कॅश चोरल्या बद्दल आनी 10,000चो जो फोन आसा त्या बद्दल तांच्यांनी कागाळ केल्ली. आनी आयज पणजे पुलिसीन जे कोणी तांची म्हणजे चोरी केल्ली ताका धरलेलो आसा. आनी हो जो आसा तो म्हटल्यार हिस्ट्री शिटर जावन आसा आनी ताचें नांव जावन आसा चंद्रकांत कृष्णा केनावडेकर. हो चिंबल हांगासर रावपी आनी जर पळयली तेजी हिस्ट्री जर पळयली जाल्यार ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनार जायते केसीस ताचेर जाल्लेले आसा. जाल्यार आयज जी म्हणजे 2 दीस फाटीं जी भाटले हांगासर भाड्याच्या रुमान रावपी तांच्या घरान जी आसली ती म्हणजे चोरी जालेली त्या चोराक पुलिशीन धरलेलो आसा. आनी त्याच प्रमाणे जर आमी पळयलें जाल्यार आयज पणजे पुलिसीन एक कंपल हांगासर एकटे ड्रायव्हराक रंगे हात धरलेलो आसा. आनी रंगे हात धरला ताचें कारण जावन आसा ती 1 लाखाचो गांजा जो आसा तो ताचे कडल्यान तांच्यांनी जप्त केलो. आनी हो जो म्हणजे ड्रायव्हर आसलेलो ताचे कडेन हो 1 लाखाचो गांजा आसलेलो. आनी ह्या म्हणजे जो ड्रायव्हर आसा ताचें नांव जावन आसा तें म्हटल्यार युवराज कर्डे अशें ताचें नांव जावन आसा. आनी हो बेतीम हांगासर रावपी 27 वर्सांचो भुरगो तरणाटो भुरगो जो आसा ताचे कडल्यान आयज पणजे पुलिसीन 1 लाखाचो गांजा जप्त केला. आनी ताची गाडी जी आसा ती सुद्दां जप्त केल्ल्याची म्हायती आमकां पुलिसांनी दिली. गोमंतक TV खातीर नितीन गंगावणेकरा सयत हांव वर्षा आश्वेकर. मराठी राजभास जावचे खातीर आतां निर्णायक लढो सुरू करतना हो संकल्प पूर्ण जाय मेरेन सुशेगाद बसप ना असो निश्चय दिवचले जाल्ल्या निर्धार मेळाव्यान मराठी मोगींनी केलो. नायकनगर दिवचलच्या तारी सभाघरांत शेनवारा सांजे घडोवन हाडिल्ल्या मेळाव्या वेळार मराठी राजभाषा निर्धार समितीचे निमंत्रक प्राचार्य सुभाष वेलिंगकर, ज्येष्ठ मार्गदर्शक गोरा ढवळीकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या मेळाव्याक मराठी मोगींचो उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो. त्याचा अनुनय करण्यासाठी म्हणून मराठीला डावलण्यात आलं. हा केवळ अन्याय नव्हे, म्हणजे ज्याचं स्थान प्रथम क्रमांकावर असावं त्याला डावलून तुम्ही जिथे
ज्याचा कोणत्याही निकषावर क्रमांक लागत नाही अशांची निवड करतात. त्याच्याबद्दल आज खंत नाही आम्हाला, परंतु त्याच्या तोडीला मराठी मातृभाषा ही आहे, मराठी मायभाषा आहे, ती पाहिजे होती, ती झाली नाही, याची खंत आहे. आपण 40 वर्षाला लढा केला असं म्हणतो, मध्यंतरी थोड्या खंडानंतर पुनश्च हरिओम आपण केलेला आहे. ते करत असताना काही त्रुटी, काही उणीवा ज्या आपल्याला, म्हणजे या उणीवा आंदोलनाच्या नव्हे, या भाषेच्या नव्हे, परंतु एकंदर वातावरण लक्षात घेता, इथली सरकारी स्ट्रक्चर ही लक्षात घेता, ज्या त्रुटी लक्षात आल्या त्या पूर्ण करायच्या आणि पुन्हा एकदा आत्मविश्वासाने आपण उभे राहणार. आणि ती कुठल्या निर्धाराने, मराठी राजभाषा शाणोदास सावंतांनी जसं म्हटलं होणारच आहे, या पद्धतीचा आत्मविश्वास आपण व्यक्त करत आहोत. आमच्या ओळखी गोव्याची ओळख होऊ शकत नाही, किंवा माझं म्हणणं असं आहे की जशी कोकणी ही गोव्याची ओळख आहे तशी मराठी देखील गोव्याची ओळख आहे. आणि त्या पलीकडे मी जाऊन सांगतो तुम्हाला, ज्यांनी ज्यांनी गोव्याचं नाव देशात किंवा देशाबाहेर केलं त्या व्यक्ती कोण आहेत? कोण आहे? तुम्ही लता मंगेशकर घ्या, ज्यांनी मराठी गीतं गाऊन सुरुवात आपली केली महाराष्ट्रामध्ये, नंतर मग त्या हिंदीमध्ये गेल्या समजूया, त्यांचं नाव जगभर झालं. फाटल्या वर्साचे तुळेंत अंदू वर्सा डेंग्यूचे दुयेंती खूब कमी आसा. आनीकूय डेंग्यूचे दुयेंती कमी करतले जाल्यार लोकांनी आपलो सरभोंवतणचो वाठार नितळ दवरचो अशें आवाहन दोतोर कल्पना महात्मे हांणी केलें. डेंगू दुयेंसाची लागण मे म्हयन्याच्या निमाणे कडेन ते ऑक्टोबर म्हयन्या मेरेन जाता. फाटल्या वर्सा डेंगू दुयेंतींचो आंकडो खूब आशिल्लो. दुयेंतांचो आंकडो उणो करपा खातीर दोतोरांनी खूब कश्ट घेतल्यात. डेंगू दुयेंसाची लागण जावची न्हय म्हूण जी कितें कामां करपाक जाय ती आमी पावसा पयलीं करतात. देखून फाटले वर्साचे तुळेंत अंदू वर्सा डेंगू दुयेंतींचो आंकडो खूब कमी जाला अशी माहिती दोतोर कल्पना महात्मे हांणी दिली. That district of that state, that state program officer takes action, preventive action. Dengue, that our transmission season has started. Transmission season can start at the end of May till September end or October, depending upon the rains. So this transmission season is started. For example, April, for the month of April, we had 6 cases. For the month of May, we have 4 cases. Whereas last year, 2024, एप्रिल महिन्यात 19 केसीस आशिल्ल्यो डेंग्यू आणि मे महिन्यात 21 केसी आशिल्ल्यो, ज्यो आतां 4 केसी आसा. सो आतां ह्यो केसी कमी जावपाक वी हॅव टेकन लॉट ऑफ पेन्स. वी हॅव वर्क प्री मन्सून्स, ओके, बिकॉज वी कॅनॉट स्टार्ट आवर वर्क ड्युरिंग मन्सून, बिकॉज फॉर डेंग्यू एज वेल एज मलेरिया इज अवेलेबल in all the health centers. I'm happy that you can also propagate this, that is available free of cost in all our health centers, and even the treatment, so that they should come immediately. They should not neglect. खंयचो जोर आयलो ग्रीप म्हणून दवरपाचें ना, रोखडेच हेल्थ सेंटरान येवपाचें आनी ते टेस्ट करून येवपाचें. दिस इयर फॉर एक्झाम्पल नाव फ्रॉम January to May. So in January we had 7 cases. February 9 cases, then March 7, April 6 and May 4. म्हणजे गेल्या वर्साकून ह्या वर्सा खूब कमी आसा. गेल्या वर्सा पळय आमकां जानेवारीन 35 केसीस आशिल्ल्यो, मागीर फेब्रुवारीन 20 आशिल्ल्यो, मार्चान 22, मागीर एप्रिलान 19 and May 21 cases. So compared to this, the statistics is much less this year. उत्तर गोंयांत चड प्रमाणात कन्स्ट्रक्शन सायट कुळागरां आशिल्ल्यान दक्षिण गोंया परस उत्तर गोंयांत चड प्रमाणात डेंगूची दुयेंती मेळटात. डेंगूची लागण जावची न्हय म्हूण लोकांनी जतनाय घेवची अशें आवाहन दोतोर कल्पना महात्मेन केलें. Dengue mosquito breeds in and around our houses. So people should take care that they do not store water. So I think that if our people, the community especially, takes initiative that I will keep my house and my surrounding free of water stagnation, then and I will not let a mosquito to breed, then we will not get cases. South is much better off than the north, because north there are more of construction. Regarding malaria, आता malaria, the state of Goa is in the elimination phase of malaria. आमकां गोंयान इंडिजिनस केस मेळना, लोकलान आमकां मलेरिया मेळना, पण आमी इम्पोर्टेड केसीस मेळटा.
म्हणजे आमकां ज्यो भायले इन्फ्लक्स येता construction site, wherever, hotels, anywhere, we are testing them. As per Goa Public Health Act, it's mandatory that we screen them. So we are screening them and we are finding some we do get positive, and these on that same day we are cross notifying it to that state, and we have a data which state we are cross notifying, and आम्ही cross notify कित्याक करता, so that state, that district of that state, that state program officer takes action, preventive action. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आशवेकार. मालपण सत्तरी रोहिदास गांवकर हांच्या घरा लागसार आशिल्ल्या खड्ड्यान मस पडपाची घडणूक घडली. उपरांत अळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केले. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून खड्ड्यान पडिल्ल्या म्हशीक भायर काडले, मात तिचो जीव वाटोवपाक पावले ना. सवाशिणी बायलांचे उमेदीचे व्रत म्हळ्यार वडाची पुनव. वडाची पुनव म्हणटकीच फणस, अननस, आंबे आनी हेर फळां सयत फुलां, अणसाची पेड आनी हेर सामानाक मागणी आसता. हे सामान सध्या दिवचलच्या बाजारांत विकपाक आयला. मंगळारा जावपी ह्या व्रता निमतान दिवचलचो बाजार सध्या वडाचे पुनवेक लागपी सामानान फुलपाक लागला. ह्या सामानाची खरेदीकूय सुरू जाल्या. आता वडाची पुनव हे कशा दर कशा बारीक 50 तरी ही कशी आसा 70 गिरायक आहा फाल्यां मातशें जास्त जातलें पण येता गिरायक येता वर्साच्या हय न्हू पण वर्साच्या परस सवाय आहा ते पण बाय आंबे कमी आहा पण भायले मानकुराद नात ओके म्हणजे फाल्यां मातशें गिरायक फाल्यां मातशें आनीक आसतलें. आमो पयलोच काडलो लोकांनी न्हू काडलो आनी पयलो आनी आसलो तो पावसान झडलो चडोंक गावंक ना पावस भरपूर पडलो त्या खातीर तो आमोना. म्हणजे आता दिवचलच्या बाजारात आंबे कमी आहात. आंबे कमी आहा भायलो आंबो सगळो. हां लोकल गांवठी कायदा गांवठी काय ना. आनी अदर आसात ते कशें कितें दिसता ते अननस 100 रुपया आनी 150 रुपया गांवठी फाल्यां हे आसतलें गिरायक. लंच टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात फकत राजकीय नाही सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो